परे पांदो सर्वदा शांति 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 ओम. आज पट्टाधिपती जाल्यानंतर पहिले पटी आमगेले परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजाले स्वमठाक मुंबईच्या गोकर्ण पर्तगाळी मठा शाखेत आगमन जातील असा तांगेल आम्ही मनापासून भक्तिपूर्वक स्वागत करतात. आज खरें म्हळ्यार एक स्वर्ण दिन सुवर्ण दिन म्हणचे आडना भांगराज दिवस म्हळ्यार आतां भांगर म्हळ्यार उठलो खबर आसा सुवर्ण आभरण किंवा इन्वेस्टमेंट सगळ्या खबर आसा. भांगरा भितर अति उच्च भांगर म्हळ्यार 24 कॅरेट भांगर 24 कॅरेट भांगर आनी आमगेले परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी आमगेले मठ परंपरेंतले 24वे गुरू महाराज. मुंबईच्या समस्त गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज मुंबईच्या समस्त लोकांले तर्फेन स्वाम्यांक आमी भक्तिपूर्वक आदर करतात आणि स्वागत करतात. तशीच हांग आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक हांव मुंबईच्या मठशाखेच्या कमिटी तर्फेन स्वागत करता. सगळ्यांना शांत रितीन बसून स्वाम्याला आशीर्वचन आणि आशीर्वादाक प्राप्त जावका म्हणून विनंती करता. फुडचे प्रोग्रामाक म्हणजे उल्हास माम सांगतले इन्स्टिट्यूशनल पूजा बी असल्यार परम पूज्य विद्याधीश स्वाम्याले पाद्य पूजा जाता. अनंत
समय आली आद्यपूजा झालेली असा खरोखर आज आमकां एक भाग्या दिवस गणपती बाप्पा पयर विसर्जन झाले आणि ताबडतोब आमकां स्वाम्याले एक दर्शन घेवचे समाजाक मेळ्ळें कशी देवाले स्वाम्याले आमकां आशिर्वाद मेळ्ळो हें आमगे समाजाचें भाग्य म्हणून लागता आतां आमगेले समाजा वतीनं हांगा थोडी इन्स्टिट्यूशन आसाची तांकां स्वाम्याक हार घालून स्वागत करचें आसा JSB सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती अनंत पै संस्कृत शिक्षण प्रसार समिती SS भटमाम गायत्री उपासक संघ JS भटमाम रामसेवक संघ अनिल आचार्य कोंकणी त्रिवेणी कला संगम उल्हास कामत JSG स्कॉलरशिप लीग मधुकर पै NKJSB वेलफेयर एसोसिएशन विजय नायक म्हणून सर्वांक विनंती करता आणि आता मुखावेल प्रोग्राम स्वाम्याला आशीर्वादना खातीर सगळे लाग करून बसल्याची स्वाम्याले आशीर्वाचन मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्म श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्
2 दिवस पहिलेची ह्याचीची सभेन तू नाचेला ह्याचीची स्टेजारी गणपतीला मूर्ती विराजमान जावन आशिल्ले आणि आमी केन्ना पनवेल आशिल्ले सर्व लोकांना एक विचारचे की आता तुम्ही मुखार खंय तुमगेले प्रयाण कसन तुमगेले कडेर ना आमी आतां वडाला वताची वडाला वचून गणपती पळोवन आमी मुखावेल प्रयाण घेताचे म्हूण आज आमी पनवेलांतल्यान आयले सेम पेंडॉल आसा सेम स्टेज आसा सेम अलंकार आसा किंतु गणपती ना हांगा उट्टू लोकांना आयकूच पळयले की गणपती वचून पळोवन येतात गणपती पळोवन येताची किंतु आमकां चातुर्मासांतूची आमकां गणपती परब आयिल्ले निमित्तान त्या निमित्तान आमकां केन्नाही अवकाश मेळना की गणपतीक आमी हांगा एक अवकाश पळोवचेक तसले एक अवकाशू किंतु तुम सर्व लोकांक आमी संतोष व्यक्त करताचे कित्याक म्हळ्यार जे लोक वडाला गणपती पळोवचेक आयिल्ले ते सर्व लोकांनी सांगले की वडालांत बरे रितीर घडले म्हणून आनी ताका सर्व स्वयंसेवक दिवस रात्र हांगा घोळताची आपणाले उद्योगू आपणाले जॉब कसन आसा ते एक 10 दिवसां कितें कसने लक्ष दिनाशीची खाली हांगा स्वयंपूर्ती जावन गेनू स्वयंसेवक जावन गेनू सर्व हर्षोद्गारान ते गणपती गणेशोत्सव करता बद्दल मस्त लोकांना संतोष व्यक्त केले त्याची तुमगेले द्रा प्रस्तुत करता आसाची आमी औंदू वर्स प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याले एक संकल्प आशिल्ले ते संकल्प परिपूर्ण करचे कितें आमी महाराष्ट्राचे दौऱ्याक आयले आनी ते संकल्प 2 दिवस पयलेची आरंभ जाल्ले सर्व लोकांक गोत आसा 9 जुलयाक आरंभ जाल्ले आनी 29 सप्टेंबराक समापन जावन आज 1 तारीखाक आमी वडाला येवन पावले आमगेले स्वामेल संकल्प पूर्ण जाले त्या बद्दल आमकां कांय खंयचे रितीर आमकां हें ना आनी चातुर्मास परिपूर्ण जावका चातुर्मास बरे रितीर जावका म्हळ्यार कितें रामदेवाले घेवन गेनू 8 तारीखाक आमी रामदेवाले आयिल्ले जुलय 8 तारीखाक येवन देवालेक नारळ आनी दवरून मुखार जावचे पनवेल चातुर्मास बरे रितीर जावका म्हूण गेनू आमी देवालेक प्रार्थना करून गेल्ले आनी प्रभू रामचंद्र देवान तागेले अनुग्रहान पनवेल चातुर्मास अत्यंत योग्य रितीर घडील बद्दल वैकेचे आमकां संतोष आसा खाली चातुर्मास जाल्यार मात्र जायना कित्याक म्हळ्यार आमगेले स्वामे केन्नाही खंयचेय चातुर्मासुरो खंयचेही गांवांत चातुर्मासुरो ते चातुर्मास खंडीत यश जाता कितें म्हळ्यार स्वामेल अनुष्ठान की स्वामेल हाज्यान केन्नाही आमगेले गुरू केन्नाही एक विशय सांगता आशिल्ले म्हळ्यार आमी आयकल्ले आमी स्वता वैके आयकल्ले की चातुर्मासांतू खंयचे तरी मठाचे 1-2 कार्य जाल्यार आमकां संतोष म्हणून सांगता आशिल्ले कुमटा चातुर्मासांत आसतना वैकेची आमगेले 2 काम जाल्ले किंतु पनवेलांत आयले तेन्ना 4 काम जाले आमगेले 2 VCTचेच काम आशिल्ले ताचे शुभारंभ आतां मुखावेल दिवसान जाता ताजे उलवणी की ताजे कसकसन एक रूपरेश कसन करचे आशिल्ले ते चातुर्मासा निमित्तान ते आरंभ करचे जाले VCTचे 2 काम जाले आनी VCT ते मठाक संबंधित आसा आनी मठाचेची 2 न्ही 3 काम जाले टोटल 5 काम जाल्ले आसा आमी लेखिले एक काम तरी जावो म्हणून किंतु चातुर्मास समापन जायत आसतना आनी 2 काम वैकेची ताका चालन वैके दिले शुभारंभ जाले आनी आयच्या दिवसाक तांणी वचून तें पळोवन घेवन उठूची काम आमी लेखिले किंता चड स्पिडार काम जाल्लें आसा ताजे कारण आमी प्रभू रामचंद्र देव वडालांत बशिल्लो आसा ताणेच कोण दिल्या म्हणून घेवन आमी तितले विश्वासार हे करताची कित्याक म्हळ्यार तागेले गांव महाराष्ट्रा तागेलेची राज्यांत आशिल्तना ताणें आमगेले सर्व ही कार्य करून घेवन दिल्लें आसा विशेष जावन घेनू केलो उपंता एक आमी नांव दिताची हे नांव तें नांव किंतु आमी आमगे लोकांक नांव दिताची
घरांत तू कोणे तरी असले री एक नाव आम्ही दिताचे आनीक लाव तुमगेले कोणी कुटुंबाचे अनेक नाव दिता किंतु हांग कशी की म्हळ्यार हे राम मंदिराक महाराष्ट्राचे अयोध्या म्हणून गेनो महाराष्ट्राचे लोकांनी दिले आम्ही दिले नाही. सो तसल एक महाराष्ट्राचे अयोध्या म्हणून गेनो बिरुदांकित असेल तसले वडाला राम मंदिराक आमगेले पठ्ठार बशील नंतर प्रथम पंत आम्ही वास्तव्याक हांग येता आसाची आणि त्या वास्तव्या संदर्भारी आज पाऊस असा हे असा प्रोसेशन करका सो आम फर्स्ट टाइम येता आसाचे आम्ही सांगले मुकुंदाक की त्यांनी जाऊ का वे डायरेक्ट आम्ही राम मंदिर ना सो आम्ही फर्स्ट टाइम येवचे आमकां अवकाश कोरगेन दिवका जायत तान तशें म्हणले नंतर आमी ताका आमी कशें नाही सांगचे गेला जायत मुखार सी म्हळ्यार आनी देवान वैके साथ दिल्या पावसान वैकेची साथ दिला आमकां. विशेष जावन आमी केन्नाय कशें करता की म्हळ्यार कश्टाची टायमारी उठलोक हात सोडून घेवन दिताच आमकां. केन्नाय पळया जर आमकां कश्ट आयले आमगे लागीं आशिल्ले तशें जाल्यार आमगेले लोक आमकां साथ दिनाचे. थोडे वेळ प्रयत्न करताची कडेरी ते नांका वयर गेले नंतर कडेरी तो हात सोडता हांव म्हणी आतां पळना म्हाका लेक जायना तुगेले कश्ट तुचीची पळोवंक घ्या म्हणटाचे. म्हळ्यार कश्ट आयले फुडें आमगेले म्हण लोक वैकेची आमकां सोडून दिवन घेवन वता त्याचीची तो बरे आशिल्लो आसल्यार संतुश्टीत आशिल्लो आसल्यार कसले त्रास अडचणी कसले ना जाल्यार तेन्ना उठू लोक तागेले द्राक उरताची तागेले उठू आयकताची तागेले उठूक तागेलें काम करून घेवन दिता. बट तोची व्यक्ती ताका कश्ट येवन घेवन अडचण आयली म्हळ्यार ताका हात दिताचे. उरो सपोर्ट आसा फाल्यां खंय तरी एक बँका लोन जालें म्हणलें काय कितले की एक लोन आसा उठू भर म्हळ्यार भरचे जातवे तुका साथ दिताच तो तुगेले कशें तरी काम करून घेता आनी कशें तरी बट पयशे उठू तूं भर म्हळ्यार भरचे जातवे तागेले की जायना कित्याक की म्हळ्यार तागेले परिवार आसा तागेले बाकीचे विशयांनी आसा तागेले वेव्हारांनी आसा कोण सपोर्ट करता. अशीची एक पंता एकलो मनुष्य मस्त देवभक्त देवाल बद्दल मस्त आराधन करता मस्त सेव करता किंतु एक दिवस तो देवाला एक सांगता कसन की म्हळ्यार तुगेले हांव दिवसा आराधन करता तुगेले दिवसा भक्ती करता तुगेले दिवसा सेवा करता किंतु केन्नाही तुगेले अनुभव म्हाका जालना. तुका दिवसा हांव सेव करता आसा तुका बाकीचे हे करता आसा उठू भई किंतु केन्नाही तुगेले अनुभव जालना म्हाका तुवें देव दर्शन दिना जाल्यार अडना. तूं स्वता म्हागेल्या एद्रा येवन घेवन म्हाका देव दर्शन दिलना जाल्यार अडना किंतु म्हाका तूं आसा म्हणल्यार एक अनुभव एक अनुभूती तरी म्हाका करून घेवन दी म्हणून घेवन त्या भक्तान देवाला एक प्रार्थना केले. म्हळ्यार तूं येद्राक प्रत्यक्ष येवन घेवन दाखोवं का म्हणना बट हांव आसा म्हणल्यार एक अनुभव म्हाका दाखोवन दी म्हणून घेवन सांगता. जायत कडेन देवान ताका सांगलें की तूं दिवसा सकाळी वॉकिंगा वता समुद्र तिरेचेरी समुद्र तटाचेरी तो सकाळी तागेले मॉर्निंग वॉकाक वता तेन्ना देवान सांगलें तूं फाय सकाळी तूं समुद्राचेरी चमकून वता आशिल्लतना थंय उठूची रेंव उरता तूं चमकून वताना तूं चमकून वता आशिल्लतना तुगेले 2 पांयाचे अच्छ दिसता तुका चमकून गेल तशीची तुगेले पांयाचे अच्छ तुका दिसता ताजी सायडाक मागील 2 अच्छ दिसता म्हणून सांगलें. देवान ताका तशी सांगलें की फायच्या दिवसाक तूं कशी चमकून वता ताजे सायडाक मागेल प्रतिकृती वैकेची पांयाचे चिन्ह तुका दिसता म्हणून सांगलें. नेक्स्ट डे सकाळी तो समुद्र तिरेचेर वता आनी चमकून वचत आशिल्लतना सायडाक चमकून वचत आशिल्लतना सायडाक देवाला पांयाचे चिन्ह वैके ती दिश्य चाल जाले. म्हळ्यार टोटल कितले चिन्ह जाले तागेल 2 आनी देवाल 2 धरून घेवन 4 चिन्ह जाले. अशी मस्त दिवस जाले ताका वैकेची आनीक भक्ती आले की हांव दिवसा सकाळ वताना सायडाक देव वैकेची देवाल पांया चिन्ह म्हाका दिसता आसा देव आसा देव मागेलो वटू आसा म्हणून ताका एक मस्त एक संतोष जाले.
आनी कोणाक गोतना न्ही, ताका मात्र गोत आसा. सो ही वॉज व्हेरी लकी. अशीची मस्त दिवस गेले. किंतु एक दिवसू तागेले व्यापार कसो नाशिल्ले ते उठूची कोलॅप्स जाले. उट्टू व्यापार कसकसन धंद आशिल्लो आमी म्हणटा न्ही एकदम रोडाक येवन घेवन पावलो म्हणून घेवन तसली स्थिती येता ताका. आनी त्या स्थितीन तूं तागेले कोण कोण नातेवाईक आशिल्ले, तागेले कोण कोण क्लोज रिलेटिव्ज आशिल्ले, तागेले कोण कोण दोस्त आशिल्ले, सर्व लोकांनी ताका हात दिलना. सर्व लोकांनी हात सोडून सोडले. म्हळ्यार अर्थात तागेले कश्टारी ताका पाविल नाचे. जे लोक ताका पयलीं पावता आशिल्ले त्याची लोक ताका कश्टारी ताका पावेल नाचे. कडेरी अशी जलतना नेक्स्ट डे आनी सकाळी मॉर्निंग वॉकाक गेलो. वता आशिल्तना केन्ना तो एक हेज्जे घालत वता तागेले म्हळ्यार तो वता आशिल्तना खाली 2 पांयाचे चिन्ह मात्र दिसता आशिल्ले. पयलीं कितले दिसता आशिल्ले? 4 दिसता आशिल्ले. केन्ना हागेले वेव्हार, हागेले उद्योग, हागेले उठूची नष्ट जाले नंतर हो केन्ना तो समुद्र तीराचेर चमकून वता आसा तेन्ना दोनीची पांयाचे चिन्ह दिसता आसा. तेन्ना मस्त बेजार जाले. उट्टू लोकांनी सोडले भयीची, किंतु देवान वयके मागेले 7 सोडले म्हणून न्हू ताका दिसले. कित्याक की म्हळ्यार 4 दिसता आशिल्ले. 2 तागेले 2 देवाले. आतां खाली 2 दिसता आसा. देवान वयकेची मागेले 7 सोडून दिले. कश्टारी देव वयके म्हाका पाविल ना म्हणून न्हू ताका दिसले. थोडे दिवस जाले आनी थोडे दिवस जाले नंतर तागेले व्यापार आनी परत वाडचे लागले. आनी उद्योगांत ताका यश मेळचें लागलें. बरें प्रॉफीट घेवचें लागलो. आनी पयलेच कसन स्थान आशिल्लें ताजे किंता चड स्थान ताका मेळचें लागलें. मेळ्ळे नंतर थोडे दिवस जाले नंतर आनी परत सकाळी आयले. आनी परत तो केन्ना मॉर्निंग वॉकाक समुद्र तटाचेर वता. एक दिवसू तो चमकत आशिल्तना तेन्ना परतून 4 चिन्ह दिसचे लागले. 2 हागेले आनी परतून 2 देवाल दिसचे लागले ताका. आत्ता ताका मनांत आयलें की हांव कश्टार देवाल एक विचारून सोडचें की केन्ना हांव कश्टार आशिल्लो मागेले संबंधिकान, मागेले मैत्री लोकान, उट्टू लोकान म्हाका हात सोडून दिले. आनी हे जगताचे एक नियम, ते काही करचें जायना. इट इज अ फॅक्ट. बट तांणी सोडलें म्हणून म्हाका दुख्ख ना. बट कश्टार आशिल्तना तूं वयके म्हाका सोडून गेलो कित्याक म्हणून न्हू तो विचारता. कडेन देव ताका सांगता, हांव तुका कश्टारी सोडून गेला म्हणून तूं कशी लेखलो. हांव तुका केन्नाय सोडून घेतिल ना. तुका केन्ना कश्ट आयले हांव तुका उबारून घेतले आनी हांव चमकत आशिल्लो. त्यातकून 2 पांया चिन्ह दिसतात. तुगेले पांयाचे चिन्ह दिसता नाशिल्ले कित्याक म्हण हांव तुका उबारून घेतिल्लें आनी हांव चमकत आशिल्लो. त्यातकून तुका खाली 2 पांया चिन्ह दिसता आनी त्या पांया चिन्ह मागेले आशिल्ले, तुगेले न्हय आशिल्ले. त्या कश्टा टायमार हांव तुका उबारून घेतलें आनी तुका लालन केलें, पोशण केलें, रक्षण केलें आनी परतून तूं बरें धंद जालें. तुका उठू बरें जाले नंतर तेन्ना तुका हांव सकयल देंवलें. त्यातकून आतां 4 दिशे लागले म्हणून न्हू देव ताका समजून सांगता. आमी कितें सांगलें की म्हळ्यार आमगेलें हे वडाला राम मंदिर हांगा आमगेले परम गुरुवर्य स्वाम्यांनी रामाक हांगा प्रतिश्ठापन केलें. कितें केलें की म्हळ्यार 1955 स्वाम्यान हांगा मठ आनी घेवन गेलो. स्वाम्यान हांगा पयले स्टेज हांगाचे हॉल आनी बांदले. कडेरी रामाक हांगा प्रतिश्ठापन केलें. कितें प्रतिश्ठापन केलें की म्हळ्यार 1955 हांगा मस्त लोक नाची. हांगा मस्त लोक नाची. किंतु स्वाम्याक गोत आसा, स्वाम्याक एक विशय गोत आसा की मुखावेल दिवसांतू आमगेले लोक हांगा येताची. आनी हांगा आयिल तना हे आमगेले शहर न्ही, आमगेले राज्य न्ही, आमगेले लोक उरनाची. किंतु तांकां रक्षण करचें एक देव आसा ताका हांव हांगा प्रतिश्ठापन करता. त्यातकून रामाक हांगा प्रतिश्ठापन केलें. कित्याक की म्हळ्यार तुमकां केन्ना कश्ट जाता
हो राम तुमकां उभारून धरता आनी तुम मुखारसून व्हरता आनी तुमकां यश दिवका म्हणलें एका एक उद्देशान आमगेले परम गुरुवर्य स्वाम्यांनी हांगा प्रभू रामचंद्र देवाक हांगा प्रतिश्ठापन केलें. तसले प्रभू रामचंद्र देवाक नित्य निरंतर हांगाचे वडालाचे आमगेले युवक सेना नाजाल्यार मस्तीत लोक आसाचे हांगा नित्य निरंतर जावन गेनू हांगा येवन गेनू देवाला आराधन करताची देवाले पूजन करताची हाजे एक कीर्तीचे विंगड हे एक मठा निमित्तान हे वडाला निमित्तान आमगेले संस्थानाचे गौरव कसन आसा ते कितलेकी प्रत्येन वाडील आसा आनी ताजें मूल कारण आमगेले परम गुरुवर्य स्वामी तांणी जाल्यार तेन्ना इतलें धैर्य घेना जालें आशिल्लें आसल्यार तांणी इतलें आलोचन करना जालें आशिल्लें आसल्यार आज हे वडालांतू हांगा येवन घेवन एक राबचें तसलें एक वेवस्था करचें आमकां जायना आशिल्लें. तांगेले एक मनांत आशिल्लें की तांगेले गुरू तांणी आतां वडालांत घेतले, मुंबईंतू बेंगलोरांत घेतले, तांणी वास्कोंत घेतले आनी हुबलींतू तांणी जाग घेतलो किंतु रेजिस्ट्रेशन प्रिय गुरुवर्य स्वामी नांवार केलें म्हणजे आमगेले गुरू नांवार तांणी रेजिस्ट्रेशन केलें. तांणी मठ मुंबईंतू बेंगलोर आनी वास्को हे 3 शहरांतू आतां वास्को वयके व्हड सिटी, मुंबय अंतू तुमकां गोत्ता आसाची आनी बेंगलोर वयके तुमकां गोत्ता आसा. हे करचें कारण कसन कसन तरी एक कारण असल्यार मात्र कसन करचें जाता, कारण नाशी कसन करचें जायना. तांगेले गुरू अर्थात आमगेले परमिश्ट गुरू म्हळ्यार परम गुरुले गुरू तांकां मस्त आरोग्याचे एक तोंदर आशिल्ले. तांकां मदें मदें फाटी दूख येवचे, मस्त मस्त पंता तांकां ताप आयिल्ले. तांगेले गुरून म्हळ्यार आमगेले परमेश्टी गुरुले गुरू अर्थात इंदिराकांत तीर्थ स्वामी तांगेले शिष्याले आरोग्य कितेरी आम्रपल्लव शांती आनी करेसीत आशिल्ले. कित्याक म्हळ्यार आम्रपल्लव शांती केल्ले निमित्तान ज्वर बाधा कमी जाता म्हणून घेवन एक धार्मिक विधी विधान सांगिल्लें आसा. त्या निमित्तान इंदिराकांत तीर्थ स्वामी आपल्या शिष्याले उत्तम आरोग्य कितेरी तांणी आम्रपल्लव शांती करता आशिल्ले. कडेर आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी गत जाले आनी तांगेले शिष्य पट्टार आयले. तांणी पट्टार आयिल्ले नंतर तांणी आमगेले परम गुरूक शिष्यत्व दिलें आनी तांणी तांगेले शिष्य जावन घेवन तांणी आयले. आतां आमगेले परम गुरू शिष्य जावन घेवन आशिल्ले आमगेले गुरूक म्हळ्यार तांगेले गुरूक मस्त आरोग्याची तोंदर जाता आसा, मस्त इतले तांकां त्रास जाता आसा, मस्त वेदना सहन करका पडटा आसा. किंतु आरोग्य चिकित्सा घेवचेक कसन अवकाश आसा. 1914 कसन अवकाश आसा. आमगेले शिष्यांक म्हळ्यार आमगेले परम गुरूक एक चिंतन जाता आशिल्लें की आमी अशी रानांतू हांगा खंय खंय तरी आसाची. जर मुंबय शहरांतू ना आनी खंयच्या तरी व्हड शहरांतू एक स्थान घेवन एक मठ जावो बांदील आशिल्लो आसल्यार आमगेले गुरूक त्या मठांत वास्तव करून थंय चिकित्सा केल्ले आसल्यार आमगेले गुरू वांता आशिल्ले की कितें म्हणले एक प्रश्न चिन्ह तेन्ना केन्नाय तांगेले कितेंय तांणी घालून घेता आशिल्लें की जर एक मठ एक मुंबयंत जावो एक ना आनी खंय तरी व्हड शहरांत आशिल्लें आसल्यार थंय चिकित्सा घेवचें जाता आशिल्लें. ना जाल्यार स्वाम्याक तेन्ना न्ही असल गाडी वेवस्था जावो हें कसलें ना आशिल्लें. जर तेन्ना मुंबय येवंक आशिल्लें आसल्यार 2 म्हयने वता आशिल्ले. एक एक कडेन राबून 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 आनी 2 म्हयन्यांत प्रयाण घेवन चिकित्सा घेवची म्हळ्यार कशी जाता आशिल्लें, कश्ट साध्य आशिल्लें. तातूंत आमगेले परम गुरू केन्नाय एक प्रश्न चिन्ह घालता आशिल्ले की एक मठ खंयचे तरी एक व्हड शहरांत जाल्लेलो आसल्यार आमगेले गुरूक आमी वांचून घेवेत आशिल्ले की कितें. कित्याक म्हळ्यार तांकां वय आशिल्लें, खाली तांकां 58 इयर्स आनीकची थोडे वेळ तांणी पिठाधिपती जावन घेवन तांणी खाली 11 म्हयने मात्र पिठेर उरले. 1 वर्ष वयके चान्स मेळ्ळा. बट शिष्य जावन घेवन 36 वर्ष इंदिराकांत तीर्थ स्वामील सेव केल्लो आसा. किंतु पिठेर येवन खाली 11 म्हयने. तसले
शिष्यांक म्हणजे आमगेल परमगुरू दिसता आशिल्ले की स्वाम्याक आनीक थोडे वर्ष पिठेर बसून गेलो तांगेलें एक मार्गदर्शन घेवचेक मेळटा आशिल्लें की कितें म्हणून तांकां एक मनाक केन्नाय शल्य तांगे मनांत तोपता आशिल्लें की एक मठ जावंक आशिल्लें. ताजेच बल त्याची जी हटारी स्वाम्यान मुंबयन तूं पयशे ना जाल्यार वैकेची स्वामीलेक तेन पयशे ना स्वामीलेक पयशे ना म्हळ्यार मठाक तितलें घेवचें तसलें सामर्थ्य तेन तितलें ना आशिल्लें. स्वाम्यान भांगर आनी अडव दवरले पयशे घेतले आनी मुंबयन तूं जाग घेतले आनी तेन्ना हांगा कोहली समाज म्हूण घेवन आशिल्ले. हांगा तेन्ना कोहली समाज म्हूण घेवन आशिल्ले म्हळ्यार माशली विकचे कशें ना जाल्यार नेट्टांनी सुकोवचे असल मस्तितले विशय आशिल्ले. हांगा मस्त लोकांनी विचारले की हांगा कितें घेता आसाची कसन जाता कित जाता. आतां ते लोक कोणें नाची बट आमगेल स्वाम्यान केल्ले कसन म्हूण घेवन तुमकां दिसता आसा. जर तांणी तितले विशय करना जाल्यार आसल्यार तितले तांणी प्रयत्न करना जाल्यार आसल्यार आज ही मुंबयंत आमगेले मठ जाय नाशिल्ले. ते कसकी देवान तसल संदर्भ हाडले तसल मनस्थिती आमगेले परमगुरूले मनांत तूं उद्भव केले आनी त्याची हटारी आमगेले मुंबयन तूं एक शाखा मठ जाले आनी शाखा मठ जाल्ले निमित्तान 24वे मठाधिपती जावन आमी आज हांगा विराजीत जाल्ले आसा. तातूंत संपूर्ण श्रेय आमगेले परमगुरू स्वाम्याक आमी दिवका. आज आमी प्रथम जावन पठ्ठारी आयिल्ले नंतर आमी मुंबयंत वास्तव्याक आयले आनी वास्तव्याक आयले कारण कितें की म्हळ्यार तांणी हांगा मठ बांदले म्हूण. जर तांणी बांदिल्ले ना जाल्यार प्रथम वास्तव्य जायना द्वितीय वास्तव्यके जायना. तांणी केल्ले निमित्तान आज आमी हांगा पाविल्ले आसाची आनी हांगा आयिल्ले निमित्तान तांगेल उडगास करना जाल्यार आज जिब्बी रूच लागना. आज जिब्बी रूच तेन्ना लागता केन्ना आमी परमगुरूले कसले तरी एक दोन विशय सांगताची ना जाल्यार जिब्बी रूच लागना. आनी तुमकां कान केन्ना थंड जाता की म्हळ्यार तांगेले विशय आयकले नंतर मात्र थंड जाता ना जाल्यार जायना. कित्याक म्हळ्यार तुमकां वैकेची कळका की तुमगेले गुरू परंपरेंत आयिल्ले तसले एक स्वाम्यान कित्याक हे निर्धार घेतले. ना जे मुंबयंत कोण आशिल्ले आमकां तेन्ना खालीची बोटान लॅक करीत तितले लोक ताजेकिंता चड लोक नाशिल्ले. थोडे लोक 1920 1930s आयिल्ले लोक आसाच ना म्हणनाच बट इतले नाशिल्ले इतले व्यापक नाशिल्ले. आज ही पनवेला गेल्यार वयके आमगे लोक मेळटाची विरारा गेल्यार वयके आमगे लोक मेळटाचे. एक एंड तुल्यान आनेक एंड पर्यंत खंय वचाची GSB समाजाचे कोणे ना जाल्यार कोणे मेळटाची बट पयलीं तशी नाशिल्ले. आनी हाका कारण कशें की म्हळ्यार हांगा मठ स्थापन जाले. मठ स्थापन जाल्ले निमित्तान लोक हांगा आयले. लोक आयिल्ले निमित्तान घर वाडले. घर आयिल्ले निमित्तान मस्तितले विशय जॉबा कितें अनेक रितीर वाडत गेले. अनेक कशें की म्हळ्यार हे एक वडाला आमी तुमकां सांगले की आमगेले परमेश्टी गुरुवर्य स्वाम्याक अनारोग्य आशिल्ले निमित्तान तांगेल शिष्यांक हांगा एक मठ जाल्ले आसल्यार आमगेले गुरुले रक्षण करून घेवेत की म्हण एक मनाची इच्छा आशिल्ली. हे आमगेले परमगुरूले एक विशय आशिल्लो. किंतु आज आमगेलेची समाजाचे लोक कसले तरी एक अनारोग्याचे विशय आयल्यार पयले राबचे तांणी वडाला मठांत. कित्याक म्हळ्यार तांकां गोत आसा की वडाला मठांत स्वामीलेक विचारले स्वामी हांगा अवकाश करून घेवन दिताची म्हणून. म्हळ्यार आमगेले परमगुरूले कसन आशय आशिल्ले कसन संकल्प आशिल्ले त्या लोकाले उपयोगाक येता आसा म्हणले एक आमकां धैर्य आसा. कित्याक की पळय मस्त लोक केलो लोकांक कॅन्सर जाता आनी ट्रिटमेंटा कितें हांगा मुंबईन तांणी मस्त इतलो व्हड व्हड हॉस्पिटलांत तांणी हांगा येतात. जस्ट लोक हॉस्पिटलांत के ना आनी खंयचे तरी हॉस्पिटलांत आनी तांगेले 1 म्हयने 2 म्हयने राबका ट्रिटमेंटा कितें तेन्ना मुंबईन तूं आमकां अवकाश मेळचे. अनेक लोक आमकां पत्र बरयतात की स्वाम्यान आमकां 2 म्हयने वडाला राम मंदिरांत राबचे तशें एक अवकाश करून घेवन दिवका. आमी अवकाश करून घेवन दिताचे. कारण कशें की म्हळ्यार आमगेले परमेश्टी गुरुवर्य स्वाम्याक कसन जाले ते आमगेले समाजाचे लोकांक जावचे नाका. तांणी तरी थंय राबून घेवन तांगेले आरोग्याचे शिबीर करून घेवन तांणी तरी आरोग्यवंत जावन घेवन उरो त्या जाल्यार आमगेले परमगुरू संकल्प तरी पूर्ण जाता म्हळ्यार एक हाजेन आमी त्या वैकेचे अवकाश करून घेवन दिताचे. कित्याक की म्हळ्यार आमगेले गुरू परमगुरू केन्नाय तांणी म्हळ्यार मोवाळ स्वभावाचे तांणी
चड तांणी हें करनाशिल्लें उद्गार करनाशिल्ले तो मोवाळ स्वभावाच तांणी आनी तांणी केलेली तसले एक साधना तांणी केलें तसलें एक अप्रतिम कार्य हे आमगेले मुंबय वडाला मठ आनी असल एक आरोग्या खातीर वैकेची एक अवकाश कोरगें दिवचेक आमकां संतोश जाता कितें की म्हळ्यार जर हे विशय आमगेल गुरून आमकां सांगनाशिल्ले आसल्यार आज आमी तुमकां सांगचें जायनाशिल्लें आमगेल गुरून केन्ना केन्ना वडाला विशयानी आयिल्ले तेन्ना तांगेल गुरूल बद्दल आमकां सांगता आशिल्लें ते कान्नारी आयकून 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 आमकां मस्त आमकांय बेजार जाता आशिल्लें आनी आमगेल गुरूकांतू ताजे बद्दल बेजार आशिल्लेची तुमकां गोत आसा की आमगेले गुरूक केन्ना आरोग्याचे एक त्रास आशिल्ले तेन्ना स्वामी हांगा मुंबयंत राबता आशिल्ले जर आमगेले परम गुरून त्या करनाशिल्ले जाल्यार मुंबय राबच्याक वैके अवकाश नाशिल्ले तांगेले गुरूक कसन करचें जालें ना किंतु त्या प्रयोजन तांगेल शिष्याक खातीर तरी जाल्लें आसा हे वडाला मठ असल मस्तीतले एक भावनीक एक संदर्भ आमकां हे मठाक आसा आनी आमकांय आसा त्या निमित्तान देव सगळ्यांक बरो घडोवो आयच्या दिवसाक प्रथम पंत स्वामीला हांगा भेटी जाता म्हळ्यार कितें स्वामीला वास्तव जाता म्हळ्यार कितें अनेक गांवांतल्यान लोक आयिल्ले आसाची तांगेल वैयक्तीक जिवनांतू तशीच वडाला राम मंदिर हांगा देवस्थानांतू ह्या प्राकारांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडिताची श्री कृष्णार्पणमस्तु स्वामी महाराज की संस्थान रोकड़ पर्तगाली जीवंत मठाधीश की प्रसाद भोजन जावं सर्वांनी 7 तारखेक सभा फंक्शन दिवस येऊ का त्या दिवस सर्वांक फलमंत्र अक्षर मेळटले आणि आता वताना प्रसाद भोजन व्यवस्था केल्या सर्वांना प्रसाद भोजन घेऊन वचका म्हणून विनंती करता कोणाक भिक्षे बुक करचे असल्यार भायर रामदास आणि माम बसले आसा भिक्षे बुक करचे असल्यार भिक्षे बुक करून वचा ऑल द डेज 2 तारीख ते 9 तारखेपर्यंत भिक्षे करचे आता कोणी भिक्षे बुक करून वचा हरकत ना